Hello, this is Father James Kubicki wishing you a happy and blessed feast of the body and blood of Christ. Last year on this feast, Pope Benedict talked about gathering in Jesus' presence at Mass, then going in procession with him through the streets, and then adoring him present in the Blessed Sacrament. This is kind of a model for our Christian life. Every week we gather, or in some cases more often, to celebrate Jesus' saving death and resurrection at what we call the Holy Sacrifice of the Mass. He gives us his very body and blood there in order to unite himself to us and to unite us with one another into one body, his body. Then we go forth from Mass to bring Christ into the world as his body, or in the words of Pope Benedict, his flesh and blood. We bring Jesus into the world wherever we are, and we adore him. We do that by making an offering of ourselves to him, following St. Paul, who said in chapter 12 of his letter to the Romans, "Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship." What helps us do this is our awareness of how much God loves us, that he sent his Son, who died for us and remains very close to us in the Blessed Sacrament. Here's how Pope Benedict put it last year. Adoring the body of Christ means believing that there, in that piece of bread, Christ is really there and gives true sense to life. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleship. Bolani nintuecha kalza Jezuchea, Kurmoche kalistucha kalza sarke. Tuloba kalza Jezuchea, Zatuam somo. 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 Kotabin kalza Kwar Maricha, Zatu Moche Taron. Nentukaicha kalsa Jezuchea, Kor Moche Kalis Tuja kalza Sarke. Lopa kalsa Jezuchea, Zatu Masomo. Lopa kalsa Jezuchea, Zatu Amsomo. 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 Kotabin kalsa Kwar Maricha, Zatu Amche Taron. Bolani nintuaicha kalza Jezuchea, Kurmoche kalistucha kalsa sarke. Tuloba kalza Jezuchea, Zatuam somo. 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 Kotabin kalza Akwar Maricha. Zatumoche taro. Boria ani nentukaicha kalsa Jezuchea, Kor Moche Kalis Tuja kalza Sarke. Lopa kalsa Jezuchea, Zatu Amsomo. 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 Kotabin kalsa Kwar Maricha, Zatu Amche Taron.
बोल्या आनी निंटवायच्या काळजा जेजूच्या कोळमोचे कालीज तुझ्या काळजा सारखे दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचे दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 कोताबीन काळजा आंकवार मारयेच्या जा तूं मोचे तारो पवित्र काळजा जेजूच्या चुरचुरे आमचे गोर कोताबीन काळजा मारयेच्या विनोदी गोर आमचे पासो पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजेर पातयेतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवां सुरुवात एक गीत घेऊया A15 पेज नंबर 7 A15 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी-रोगताची परब मनयता. तर हे परबेन वांटो घेता आसतना आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयची मांडावळ आमची तरणाटीं करतात ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां फावो तितली बुद्ध आनी जाणवाय दिवंक मागुया. आयज एबिगेल फारिया आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज तावन आमचे फिरगोचेन आमी दोतोनीचें वरोसूय सुरू करता. तर आमच्या दोतोनीच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक भुरग्यांक बरी शिकोवण दिवंक आमच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आमच्या सरकाराक, आमच्या भारताच्या सरकाराक, आमच्या गोंयच्या सरकाराक भोव करून ज्यो नाका जाल्ल्यो पॉलिसीज काडपाक लागलेले आसात. ह्या दिसांनी आमी आयकता अग्निपथ, अग्निवीर आनी हेर असल्यो वस्तू भायर काडपाक लागलेले आसात जी गरज ना. तशेंच आमच्या गोंयांत आमच्यो कोमदादी
कुमदादीची जमीन जी आसा ताचेर एक हल्लो चल्लेलो आसा आनी आमचो सरकार आपणाक जाय तसले कायदे काडपाक सोदता. मागुया आमच्या सरकारा पासत, आमच्या मिनिस्टरां पासत, आमचो MLA मिनिस्टर आसा जाल्यार ताचेय पासत आमी करीत भाशेन मागुया देवान ताका फावो तितली जाणवाय दिवंक. आमची कुमदादीची जमीन आख्खी गोंयभर आसा ती लुटून खायन वचना जावपाक, असले कायदे काडिना जावपाक तांचे पासत आमी देवाची बुद्ध मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो उगोत वगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पवित्र सभा आयज जेजूच्या कुडी-रोखताची दोबाजीक परोब संबोरमता. ही परोब फ्रांस देशांत 13व्या शेंकड्यान सुरू जालोली आनी बाब साहेब उर्बान चवथो हाणें 1264 वर्सा ही परोब आख्खे पवित्र सभेन संबोरमची म्हूण फर्मायलें. ही परोब परम संस्काराच्या आनी मिसाचे समरमणेच्या वर्तेपणाचो आमकां उगडास करता आनी हो संस्कार आमच्या जिविताक कितलो म्हत्वाचो तें नियाळ करूंक आपयता. निमाण्या ब्रेस्ताराक जेजून आपल्या 12 आपोसलां सांगाता पास्काचें जेवण केलें आनी परम संस्कार स्थापलो. हे म्हज्या उगडासाक करात म्हूण आज्ञा दिली आनी परम संस्कारा वरवीं आपूण आमच्या सांगाता सासणाक आसतलो म्हूण आश्वासन दिलें. जेन्ना जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन 5000 अदीक लोकांची भूक मारली तेन्ना तीं सगळीं जेवलीं आनी दादोसरी जालीं. होच जावन आसा आयच्या समारंभणेचो विशय. ह्या खातीर जितली आमी ह्या संस्कारांतल्यान जेजूक शेवता आनी बुजता तितली आमी जेजूच्या आसण्यान वाडत वेता आनी आमचें जिवीत कुशाल बरीत जाता. आनी हीच कुशालकाय आमचे सरभोंवती आमी शिपडायता. तर आयचे मिसाचे समरमणेन भाग घेवन आनी जेजूची कूड शिवून कुशालकायेन भरुया आनी तेच कुशालकायेचे गोवाय जावुया. भाव भयणीनो, जेजूच्या कुडी-रोखताची दोबाजीक परोब आयज मनयता आसतना आमी जेजूची कुडी-रोखताच्या जेवणान जायते पावटी वांटो घेतला. जायते पावटी घडये आमकां फावो नासतनाय आमी वांटो घेतला आनी जायते पावटी ह्याच जेवणान वांटो घेवन भायर गेल्या उपरांत आमी आमचेच मदें फुटी घातल्यात. असले सगळे आमचे चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या आत्मीक जिविताची वाड जावंक परम संस्काराचें देणें तुवें आमकां फावो केलें, पूण ह्या संस्काराक फावो तो मान आमी दिवंक ना आनी आत्मीक जिविताची वाड करूंक आमी चुकल्या. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुटकर. क्रिस्ता जेजू, भावार्थ्यां आनी मनशां मदें आसलेलो वेगळोचार आनी फुटी नपयत करूंक परम संस्कार एक व्हड हातयार, पूण परम संस्कार शेवूनय आमी दुस्मानकायेन जियेल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुटकर. पवित्र आत्म्या, परम संस्कारा वरवीं आमकां फावो जालोलीं कुरपेचीं फळां आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालून तूं आमकां स्फूर्ती दिताय, पूण शेळी मोळी क्रिस्तांवां आमी जाल्या. सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुटकर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन
आमी तुका वाखाणटा Soumia Jesu Christa Babacha Yevias Buddha Soumia Deva Deva Chishiri Tu Sosarache Bakatai Amchi Kakuko Tu Babacha Uswiadczone Czymali Najgłównie Kidia powit Admiasangati Dio Babacie mojmi Jezu Christa Eklostum powit Eklostum izvor Eklostum Bolmax प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरले. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मेल्कीसेदेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव वर्त्या देवाचो यादनीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें, भोव वर्तो देव, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार, अब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन केले देखून भोव वर्त्या देवाक वाखाणली. आनी अब्रामान आपले 2 गिरेस्तकायेचो 10वो वांटो ताका दिलो. देवाचें उतर हें. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बोस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासना. सियोना थान सर्वेस्पोर राजपोदवीची बेतकाती तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासना. जल्मा थान तूं राजा, पवित्रतायेन पोरजोलीत. फाट्या आदी दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासना. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासना सासना. भाग्यवंत पावलोन कोरिंदकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतांत नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी
ते म्हज्या उगडासाक कोरात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पिवण पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी हे पोरयान ताचें मरण तुमी पोरगोट कोरात. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy salve espora, soy salve espora, soy, 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 soy. Soy salve espora, soy salve espora, soy, 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 soy. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Soy salve espora, soy salve espora, soy, 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 soy. Soy salve espora, soy salve espora, soy, 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 soy. Survespor तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सरभोंवती नोंगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळयोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एक सूर्य स्वातीर आसा. आनी ताणें परतीपाळ केलो, तुमीच तांकां कितेंय जेवूंक दियात. पूण ताणें अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी-रोगताची परब, तशेंच आयज आमचे फिरगोजीन आमी दोतोनीचो दिसूय सुरू करता. ह्या पासत तो आयचो नियाळ सुरू करता आसतना दोतोनीच्या भुरग्यां भाशेन करुया. हेका सिबोर म्हणटात, सिबोरियम. हितून कितें आहा तें सांगात. हे सिबोर, हे सिबोरीन कितें आहा खबर ना? कितें आहा? पार्टिकुला. हांवें समज उक्तें केलें, चमत्कार जावन हातूंतल्यान हांव तुमकां सुकणें भायर काडून दाखोवं? भुरगीं चोवपाक लागता आसलीं आतां म्हणल्यार, सुकणें काडटा जाल्यार. ही सिबोर. आनी हे सिबोरीन आसा ते उंडे, पार्टिकुला आमी म्हणटा. ही मिसाचे बेटीन हाचें कितें जातलें? मातशें फोर्सान सांगात. जेजूची कूड जातली. तशेंच हें कितें? दाकांचो रोस, दाकांचो सोरो. हाचें कितें जातलें? जेजूचें रोगोत. खरो जेजू आनी खरें जेजूचें रोगोत काय बेश्टें आमकां समजोपाक बेश्टें जेजूची कूड आनी रोगोत आसा म्हणून?
खरो रियल काय बेश्तो सिंबॉलीक? वर्सान म्हणटात रियल, जाल्यार हातून रियल जेजू येवपाचो आसा आनी ह्या दाकांच्या सोऱ्या वरवीं जेजूचें रियल रगत येवपाचें आसा आनी तें ह्या आल्ताराचेर जाता. हाच्याहून व्हडली मिलाग्र भाव भयणीनो ना. केदेंय व्हडलें मिलाग्र करपी येवं, केदेंय व्हडले चमत्कारी येवं, हाच्याहून व्हडली मिलाग्र आनीक ना की हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. आनी कसो बदलता? कोण बदलता तो? कोणाक पदवी आहा हें करपाक? तुका? तुका म्हणल्यार तुका पाद्रीक. माखलोले हात जे आसात, ह्या माखलोल्या हातांनीच हो ही मिलाग्र करूंक जाता. आनी कोणाच्यान दुसऱ्या हातांच्यान ही मिलाग्र करपाक जायना. कितलेय दुडू आसूं, कितली पदवी आसूं, वो कितली बुद्ध आसूं, कोणाच्यान तें करूंक जायना. फकत याज्ञिकाच्या माखलोल्या हातांनी ही येद्दी व्हडली मिलाग्र करूंक जाता. आमची वस्तुंगी म्हज्या बळान ना. हांव कांयच न्हय. याज्ञीक जो हांगसर आसा तो कांयच न्हय. पूण जेन्ना आल्ताराचेर एक याज्ञीक आसा तो हांव न्हय, तो जेजू. जाल्यार जेजू म्हाका म्हणजे याज्ञिकाक वापरून, याज्ञिकाचे माखलोले हात वापरून ह्या साद्या उंड्या आनी सोऱ्यांतल्यान आपलें मांस आनी रगत एक देणें कशें आमकां दिता. जेजूचें मांस रगत भाव भयणीनो देणें, अ गिफ्ट. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हो गिफ्ट कोण घेवन आयलो. हो गिफ्ट कोणाक दिलो? हो गिफ्ट आयच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकता हें नांव मेल्कीझेदेक. आमी जेन्ना याज्ञीक जाल्ले आनी आमचें ऑर्डिनेशन जालें तेन्ना ऑर्डिनेशनाक हें गीत गायतात, मेल्कीझेदेका पोरी सासणाच्या सासणाक, सासणाच्या सासणाक याज्ञीक. बरें दिसता तें आयकोन. तें आजून पासून कानान गाजता. मेल्कीझेदेका परी. मेल्कीझेदेक म्हणटा तो देवाचो, बोव वर्त्या देवाचो याज्ञीक आसलो. जाल्यार हो याज्ञीक हेब्रेवांचे चिटीनूय आमकां मेळटा जेजूचें याज्ञीकपण जें आसा तें ह्या मेल्कीझेदेक याज्ञिका परी. आनी तेंच आमचेंय जेन्ना ऑर्डिनेशन जाता, संस्कारणी जाता, तेन्ना आमकांय हेंच सांगलेलें आसा. हींच उतरां भाव भयणीनो आमी आयज जबाब स्तोत्रान आमी म्हणल्यात, मेल्कीझेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. हें स्तोत्र म्हणटच ही उत्पत्तीच्या पुस्तकान जो आमकां मेल्कीझेदेक बोव वर्त्या देवाचो याज्ञीक मेळटा ताचेंय वर्णन ह्या स्तोत्रान 109व्या स्तोत्रान केल्लें आसा. आनी आयज तें आमी आमच्या जबाबाक घेतलां. तर मेल्कीझेदेक कित्याक आयलो? आब्रामाक हीं दानां कित्याक दिलीं? आतां आमी जें वाचप आयकलां भाव भयणीनो, आब्राम भावार्थाचो बापूय. देवान ताका ऊर गांवांतलो भायर काडलेलो, आपली जमीन सोडून ताका भायर काडलेलो. आनी हांव सांगता ते सुवातेर तूं येतलोय, हांव तुजें एक राष्ट्र करतलो. हें आश्वासनांनी हो प्रॉमीस आब्रामाक दिल्लो. तो भायर सरलो, देव सांगता त्या वाटेन गेलो. तो झुजारी न्हय, तो राजा न्हय. पूण आयज जें आमी वाचप आयकता ताचे पयलीं आब्राम झुजारी जावपाक पडलो, राजा भाशेन जावपाक पडलो, फौज घेवन वचपाक पडलें झूज मांडपाक. आनी हें झूज कोणाचेर? एल्लामा म्हणटा थंयचो राजा आनी ताचे बराबर आनीक 3 जाण राजा. ह्या 3 जाण राजांनी सोदोमाचेर आताक केल्लो आनी आब्रामाचो भाचो लॉट हाका धरून कैदी केल्लो. उतरांनी सांगलोलें तें ताणें आयकूंक ना, ताका सोडूंक ना. आनी ह्या पासत आब्राम जाचे लागीं फौज ना पूण आपले चाकर आसात आनी आपलीं मनशां आसात, तांकां बराबर घेवन एक फौज कशी ह्या 4 जाण राजांचेर एकल्यान झूज मांडलें. झुजारी न्हय, राजा न्हय, पूण ह्या राजांचेर जे आपल्या भाच्याक वायट करताले बंदी करून तांचेर झूज मांडलें आनी जैत मेळयलें. आब्रामाच्या बळान न्हय पूण देवाच्या बळान.
आनी तेन्ना मेल्कीजेदेक हो सालेमाचो राजा. हें मातशें इल्लेशें आमकां समजोंकूय बरें. मेल्कीजेदेक बोव वर्त्या देवाचो यादनीक, पूण तो सालेम म्हणटा थंयचो राजा. हें आनी कशें जावपाक जाता? राजा आनी यादनीक जावपाक जाता? आजून पासून आमची क्रिस्तांवां जायते पावटी तांकां दोतोन सारकी खबर ना, वो पवित्र पुस्तकाची सारकी जाणवाय ना. वाय फादर इज इन पॉलिटिक्स? पाद्री पॉलिटिक्सान कित्याक भितर सरतात? थिंगा कित्याक इंटरफियर जातात? जायते पावटी प्रश्न. जाल्यार हिंगा त्याच्याहून व्हडलें आहा हो यादनीक बोव वर्त्या देवाचो राजा सालेमाचो. आनी हो राजा हो आपणाचें यादनीकपण घेवन आब्रामाशी आयलो, जो राजाय न्हू, जो झुजारी न्हू, आनी जो यादनीकूय न्हू. कित्याक देव आब्रामा सोवें आसलो आनी देवान आब्रामाक जैत दिलें हें मानून घेवन. आनी देखूनच ताचीं दानां उंडो आनी सोरो, ह्या उंड्याचें आनी सोऱ्याचें दान ताणें आब्रामाक दिलें. तर उंडो आनी सोरो भाव भयणीनो जातात एक खुणा आशिर्वादाची. हो यादनीक आब्रामाक आशिर्वाद दिता, देवाचो आशिर्वाद उंड्या आनी सोऱ्याचे भेटवणे वरवीं. म्हणटच दर एक पावटी जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक येता, आमकां हें दान दिल्लें आसा. मेल्कीजेदेका परी सासणाच्या सासणाक यादनीक आसा, ताच्या हातांतल्यान आमकां ही देणी मेळटात. घेवपाक तयार आसांव गाय आमी, समजतांव गाय आमी. वो आमकां एक सदांचें कशें जाल्लें आसा. आयताराचें मीस कायदो आसा पाळपाक या, ना जाल्यार मीस बीस कांय नाका. भाव भयणीनो, जाल्यार हें सगळें जालें तेन्ना आब्रामान हो आशिर्वाद मानून घेतलो. आनी मानून घेतल्या उपरांत आपलो दायजाचो वा आपले गिरेस्तकायेचो 10वो वांटो मेल्कीजेदेकाक दिलो. आयज आमची पवित्र सभेन ही सुवय आसा आमच्या येणावळीची, आमच्या येणावळीचो 10वो वांटो पवित्र सभेक दिवपाक. दितां गाय आमी, वो गुणगुणटां गाय. ते पाद्रींक पयशे कित्याक जाय? हे पयशे घेवन ते कितें करतात? फकत पयशे मागतात आल्ताराचेर रावून. जायते पावटी आमची पोरजां म्हणटा, आयकपाक बरें दिसता, पोरजां म्हणटा ती, पाद्री आल्ताराचेर रावन पयशे मागतात, हें बांदपाक जाय, तें बांदपाक जाय, पोटलो घेवन यादनी खंयच वचपाचो ना. तुमचें कितें बांदता तो तुमकांच दवरून वेतलो आनी तुमचे पासत वावर करून वेतलो. तरूय पूण आमची पोरजां काय बरी दोयाळ उलयता, परवा ना. जाल्यार आब्रामान आपलो 10वो वांटो ह्या यादनीकाक दिलो. तर भाव भयणीनो, आयज आमी जरी तर जेजूच्या बोव पवित्र कुडी-रोगताची परब मनयता, जाल्यार भुरग्यां भाशेन घडये आनीक एक प्रश्न म्हज्यान विचारपाक जाता. आयज ही जेजूची कूड खंय आसा? वेर इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट? खंय मेळटा आमकां? सांगाय भुरग्यां भाशेन, आयज जेजूची कूड खंय आसा? नोकोय? जेजूची कूड खंय आसा? आं? जेजूची कूड आमचे सोवें, म्हळ्यार तुमचे सोवें. तुमी जेजूची कूड आयज न्हू? होय, तुमी आमी सगळीं जेजूची कूड फावो काय आमकां? आनी आमी फावो ते परी आमची कूड जेजूची कूड जाल्ल्या भाशेन करता गाय. आनीक खंय आसा? सुरवातेची उतरां आयकोना सारकी हांवें सांगलोलीं ती. हो सेरमांव सुरू करता आसतना हांवें सांगलोलें तेका मन दिवंक ना. जाबाब दिल्लो तुमी की ही जी पार्टिकुलां आसात, उंडो आसा, ताचो कितें जातलें म्हणलां? बरी गॅरंटी ना तुमकां? सारकी कन्विन्स्ड ना तुमी? जाबाब दिवपाक भियेता, तशें म्हणपाकूय कितें म्हणचें कांयच कळना आसल्या भाशेन करतात. भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हें कन्विक्शन ना की हो उंडो आसा तो जेजूची खरी कूड म्हूण आमी करता तें सगळें फोकाण. आमी मिसाक येता, आतां जीब भायर काडपाक मेळना, हातीचेर घेवन कुमन्यांव घेता, हें सगळें फोकाण. इफ यू आर नॉट कन्विन्स दॅट जेजूची कूड हांगासर ह्या आल्ताराचेर येता, खंय आसा जेजूची कूड? सांगात आतां. हो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर जेजूची कूड आहा. 2 जाल्यो. आनीक खंय आसा?
जालें इतल्यान मागीर काबार मागीर जेजूची कूड खंय आहा म्हाका चोयनाकात म्हजे फाटल्यान पळयात सारकी कितें आहा सांतीच साक्रामेंत आहा थिंगा आहा जेजूची कूड वय जेजूची कूड जी ह्या आल्ताराचेर तयार जाता आमी शेवल्या उपरांत 12 पांटल्यो उत्तात त्यो सांतीच साक्रामेंतांत आसात आनी सांतीच साक्रामेंतांत खरी जेजूची कूड आसा खरो जिवो जेजू आसा स्वत मानता आमी आनी ह्या पासत आमचे फिरगोजेन आमी बुधवारा दिसा आनी शुक्रारा दिसा भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करता स्वत मानतात जाल्यार सगळीं कित्याक येनात गाय थोडीं जाणां कित्याक पावतात गाय स्वत मानता वय म्हणटा तें फकत बेश्टें सांगपाक वी आर नॉट कन्विन्स्ड आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी कन्विन्स्ड ना तेन्ना ही सगळी घडबड जो आमचे भोंवतणी जो जाता तो जाता आमकां कोणूय फटयता कोणूय आमकां दाखयता की हांव गोंयचे पासत हांव तुमचे पासत आनी आमी स्वत मानता आनी गेलीं आमी ह्या वाटेन त्या वाटेन आमचें मोदें फुटी खंय आसा जेजूची कूड तर जेजूची कूड भाव भयणीनो गुडार्थ कूड आमचे कुडी सारकी जेजूची कूड न्हय जेजू पुनर्जीवन जाला तेन्ना जेजूची कूड गुडार्थ कूड आनी आमचे बँड ऑफ प्रिस्ट आमी जेन्ना गायनां करताले तेन्ना आमचें एक गीत आसा क्रिस्ताची कूड आमी सोगलीं वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ताची कूड आमी सोगलीं वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट वी म्हणटा ती कोण वी म्हणटा ती कोण वी म्हणटा ती आमी पोरजा जेजूची कूड भाव भयणीनो ही पडे आसा आमची पवित्र सभा आयज जेजूची कूड जेजूची गुडार्थ कूड मिस्टिरियस तें आमकां समजना घडये सगळें समजून गेल्यार आमी समजूंकूय पावची ना पूण जेजूची कूड ही पडे आसा जाल्यार आयज हे जेजूचे कुडीचे कुडके करपाक सुरू केल्ले आसात हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरयता बागेवन पावलू जेजूचो आपोस्तल काय न्हू दोतोनीचें कशें मिस न्हू प्रश्न विचारता आपोस्तल तो काय आपोस्तल न्हू पावलू आपोस्तल न्हू जेजू बराबर पावलू केन्नाच भोवंक ना जेजूच्या वावरान पावलू केन्नाच मिसळ आसूंक ना पूण जरी तर आमी आमच्या लिटर्जी बुकाचेर पळयली त्याचें फेस्त आसा तें पॉल आपोसल म्हण आहा आपोस्तल म्हण आहा जेजू बराबर भोंवना आसतना पूण जेजूच्या देण्यान जेन्ना दामास्काक तो वेतालो जेजूच्या पाटलावदारांक धुमाळो दिवपाक उडयलो सकयल गड्या वयलो आनी विचारलें सावलू सावलू कित्याक म्हण तूं म्हाका पिडापीड दिताय कोण तूं सायबा हांव जेजू आनी तूं जी पिडापीड दिता ती म्हाका दिता तूं म्हज्या कुडीच्या वांगडी जे आसात वा म्हजे कुडीचे भाग जे आसात तांकां हो धुमाळो दिता आनी पावलू हें समजलो मागीर जेजून ताका एनियस ह्या मनशा वरवीं ताचे दोळे सारके केले दिस्त गेल्ली ताची आनी मागीर ही सगळी जाणवाय ताका दिली जी ताणें पळोवंक ना ताणें बगूंक ना आनी त्या उपरांत पावलू सगल्यांक शिकोवपाक भोंवता कोरिंत ह्याय शारान तो गेलो कोरिंतकारांक 2 चिटी ताणें बरयल्यात जाल्यार कोरिंताक जेन्ना गेलो तो कोरिंत म्हणटा तो आदी आमी जायते पावटी उगडास केला इट इज लायक वास्को सिटी पोर्ट सिटी बिजनस जाय तो चलता लोक जाय तो येता भितरलो भायलो सगळे तरेचो लोक आनी थंयसर पावलू बार्नबास आनी ताचे हेर सांगात्यांनी आपोलो हांणी सगल्यांनी थंयसर येवन जेजूचें उतर परगटलेलें आनी तांकां हेंच सांगलोलें तुमी क्रिस्ताची कूड पूण भाव भयणीनो जेन्ना हे आपोस्तल वेताले दुसरे कडेन तेन्ना तांचे मदें फुटी पडटाल्यो रोखड्योच कोण तरी येतालो तांचोच भितरलोच हांव पावलूचो हांव आपोलोचो हांव बार्नबासाचो हांव हाचो ताचो कुडके आयज आमचेय मदें भाव भयणीनो असले कुडके केल्ले आमकां दिश्टी पडटात क्रिस्तांवांचे आयज आमची जायतीं क्रिस्तांवां आन्नाडी जाल्लीं आसात तांकां समजना कितें आमचो धर्म कितें आमच्या धर्माची शिकवण कितें कांय खबर ना फेसबूक मेळ्ळो वॉट्सॅप मेळ्ळो यूट्यूब मेळ्ळो जाय तें बरय जाय ते विडियो काड घाल आन्नाडी जाल्ले आसात कित्याक दोतोन सारकी शिकोवंक ना
त्या पासत आयज जेन्ना आमची दोतोनीचें वरस सुरू जाता, आमच्या भुरग्यांनी आमची दोतोन सारकी शिकपाक जाय, नाजाल्यार व्हडलीं जाता जाता अन्नाडीपणां करतलीं. आनी असलीं क्रिस्तांव अन्नाडी जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात आनी कुडके केल्ले दिश्टी पडटात आयज क्रिस्तांवांचे. डिवायड घातलेलो आसा आमच्या क्रिस्तांवां मदें आनी हो डिवायड घालपाक स्पेशल मनशांक धाडलेले आसात, सांगून हो तुमचो, तुमकां सांबाळटलो, तुमकां राखतलो, हें केल्लें आसा, दिश्टी पडटा आमकां. मागीर आमचो सरकार म्हणटा टेम्पल सोदून काडपाक जाय, ज्यो इगोर्जो बांदलेल्यो आसात वो आहात त्यो खंय हुस्पिपाक जायो. मागीर तांचो आनीक कोण एकलो येता, धर्मभेद घालपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा भाव भयणीनो. आनी तेन्ना भाग्योन पावलू ह्या कोरिंतकारांक उगडास करता, तुमचे मदें ज्यो फुटी घातल्यात त्यो फुटी कुशीन दवरात आनी एकठांय येवपाक कितें दिलां हें दान तो तांकां सांगता. आनी हीं उतरां आयज जीं दुसऱ्या वाचपान आमी आयकल्यात, तीं उतरां संस्कारणेन हुंड्याची आनी सोऱ्याची संस्कारणी जाता, जेजूचें मांस आनी रगत जाता तेन्ना यादनीक वापरता. ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत, हीं उतरां काय बरीं. कशे भाशेन हें निमाणें जेवण जाल्लें आनी जेजून आपणाकूच आमकां दान कशें दिल्लें तें काय बरे भाशेन सांगलां. आनी मागीर सोंपयता आसतना खेरीत भाशेन सांगलां, तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करतात. तर जेजू आमचे पासत मेला, जेजून आमकां सोडवण दिल्या, जाल्यार भाव भयणीनो आमकां जिवीत दिवचें पासत. आनी आमकां जिवीत दिवचें पासत जेजूच्यान जाता. ताच्यो ओचोऱ्यां, ताच्यो चमत्कार, ताच्यो मिलाग्री आमी पवित्र पुस्तकान जायत्यो वाचता. आयच्या शुभ वर्तमान खेरीत भाशेन आमकां आनीक एक पावटी हो उगडास करता. जेजून लोकांक जेवण दिलें, सगळें केलें पयलीं तेंचे पासत, तेंचे लागीं उलयलो, ज्या कोणाक बरें करपाचें आसलीं, गरज आसली तांकां बरीं केलीं, सगळें केलें. आनी इतलो लोक, तो कितलो लोक तोय बीन आमकां सांगला. सुमार 5,000 दादले आसले. मिसाक येता तेन्ना आतां दादले चड आहा काय बायलो चड आहा? दादले चड आहा तुमी काय बायलो चड आहा? दादले थोडे, बायलो जायत्यो. खंयच्याय मागण्याची जमात बीन दादले थोडे, बायलो चड आसता. खंय घडये गेम आहा वो पॉलिटिकल एक मिटींग आहा थिंगा दादले चड, बायलो थोड्यो आसतल्यो. पूण रिलिजियस कितें आहा थंयसर दादले थोडे आनी बायलो चड आसतात नॅचरली. कित्याक तें म्हाका खबर ना, पूण आसतात हेच भाशेन. जाल्यार जेजूच्याय काळार 5,000 दादले आसले जाल्यार बायलो कितल्यो आसतल्यो? तांचे बरोबर तांची भुरगीं कितलीं आहलीं आसतलीं? तर इतल्या जाणांक जेजू जेवण करून दिता, तांकां धाड परतून, अशें म्हणून जेजूक सांगलेलो एडवायस दिल्लो काय बरो ताच्या शिसांनी, इतल्या जाणांक आमच्यान कंट्रोल जावचें ना, तांकां रावपाकूय बीन धाड, तांकां बिराट घेव दी, ग्रामांनी वचून, नोंगरांनी वचून. आमी आहा ती एकसुरी सुवात म्हणटोच थंयसर फॅसिलिटी ना, कांयच ना. आनी असले सुवातेर जेजू तांकां सांगता, तांकां 50च्या जमांनी बसयात, तुमीच तांकां जेवण दियात. सायबा आमचे लागीं कांयच ना. कितें आहलें? 5 उंडे आनी 2 मेंद्यो. मेंद्यो न्हू, मासड्यो. आतां ह्या दिसांनी मेंद्यो पडटात म्हणटच मेंद्यो आहात तोंडाचेर. तुमी खायल्या मेंद्यो? ह्या दिसांनी मेंद्यो पत्तून येयल्या खंय, आमच्यो गेल्ल्यो पत्तून येयल्यो आनी येता थिंगा लोक साकांनी बरोवन व्हरपाक लागलो. आमची आसूच काबार जायना, आमचें खावपाचें पोट भरोच ना आमचें. कितलेंय सांग सांबाळून दवरया, एक पावटी तरी दवरया, आयकपाक तयार ना आमी. बारीक बारीक आहा त्यो पासून काड आनी व्हर, पूण साक भरपाक जाय. आदीं आमी साक भरून वताले न्हू, आतांय भरून व्हरया. येता थिंगा आहात, खंयसान येयल्यात, जालो चमत्कार. तातूंत आयकलें मागणें आनी दिल्यो न्हू. ना, भावार्थ आसचो ना आमकां. आमी ऑटोमॅटीक आमचो दर्या दिता अशें म्हणटले आमी. आमकां ताचेर हक्क आहा, बंद करता तेंचेर शिराप, तें कुशीन दवरया. पूण जेजून 5 उंडे 2 मासड्यो घेतल्यो आनी 5,000 वयर लोकांक जेवण करून दिलें. तें करता आसतना देवाक दिनवासलो, उंडो उबारलो, देवाक दिनवासलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. आनी शिसांनी तो वांटलो आनी वांटता तितलो काबारूच जायना. सगलीं जेवलीं, सगलीं दादोशी जालीं.
आनी सगलीं दादुशी जाल्या उपरांत उरलेले कुडके ह्या उंड्याचे आनी मासळीचे तांणी एकठांय केले 12 पांटल्यो भरल्यो. भाव भयणीनो, जेजू आमकां दान दिता. जेजू आपलें मांस रगत आमकां दिता. हो येदो व्हडलो चमत्कार, येदी व्हडली मिलाग्र जेजून जरी तर केली जाल्यार आपलेंच जें दान आसा तें इतल्या लोकांक 5,000 वयर लोकांक जेजून फावो केलें. तर आयज आमी हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना आमकांच विचारया, खंय आसा आमी. जेजूची कूड आमकां दान कशें मेळटा. बऱ्या मनान घेता आमी, फावो ते परी घेता आमी. आमचें जिवीत आमी ते भाशेन करता. जेन्ना आमी म्हणलां जेजूची कूड खंय आसा, ही जावन आसा जेजूची कूड, जाल्यार हे कुडीक आमी जेजूची कूड म्हणून मानता काय हे कुडीचो दुस्पोट करून उडयता, म्युटिलेट इट, एब्यूज इट. आमकांच विचारपाची गरज आसा. हे मिसाचे भेटेक येवपाक जंय जेजूचें मांस आनी रगत तयार जातलें, आमची तयारी आमी करता. आमच्या पातकांचो उगडास पयलीं सुरवातेकूच आसा. कित्याक आमी निवळ जावन दान भेटोवपाक येवपाक जाय जाल्यार हें करता काय आमी. जेजूचे कुडीन आनी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतल्या उपरांत आमी एक कूड, गुडार्थ कूड. जेजू मस्तक आमी सांदे, जेजू दाखवेल आमी फांटे, हें सगळें आमी म्हणटा. पूण मीस काबार जाल्या उपरांत आमी एक गुडार्थ कूड कशी जियेता काय. आयज आमी क्रिस्तांवां एकठांय आसात काय आमी एकामेका मदें फकत फुटी घालपाक भोंवता. वयर सकल जावचें ना अशें न्हू, वयर सकल सदांच जातलें, तें जावपाक जाय, ना जाल्यार जिवितान मजा येना. पूण तें वयर सकल जाल्या उपरांत आमीच क्रिस्तांवां आमचे मदें उपरासलेलो तणटो सुटावो करपाक तयार आसा काय घेवन बसून आसा व्हडलें साक आमच्या खांदाचेर. सुसेग ना, मागीर झेम पडना सारकी. दुयेंसां जायत आसात, दोतोरांक दाखयतात, घाल पयशे दोतोरांक, बरींच जायनात. कित्याक कूड फुटलेली आसा, भावार्थ हाल्लेलो आसा. ना जाल्यार करून पळयात, जे तुमचे मदें फुटी आसात, दुस्मानकायो आसात, त्यो सारक्यो करून पळयात, रातची झेम बरी पडटली. ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो काबार करून पळयात. म्हजी जमीन कोण चोरून व्हरत म्हूण भिरांत दिसची ना. आदीं लोक सुसेगाद न्हिदतालो दारां उक्तीं घालून. आतां दारां न्हू, मुखाल्ली गेट पासून उक्ती दवरपाक जायना, कॅमेरा घालपाक पडटात सगल्याक, कोण चोर येतले काय म्हूण. आमच्या घरांनी घालतात ते सोड, आतां आमी आख्ख्या गोंयांतूय घालपाक पडपाची गरज आसा आमकां. कित्याक आमचे जमनी चोरून खावपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात आनी सरकार कोत्ता, कायदे काडटा असले. सुरवातेक आमी मागलां आमचे कुमदादी पासत मागुया. कुमदादीचे जी जमीन आसा ती विकून उडोवपाचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. इंडस्ट्री घालता, फॅक्टरी घालता जाल्यार परमिशन पासून नाका खंय. जाल्यार असले कायदे काडटा तेन्ना हे चोर आहात. भोव करून आमची जमीन काडली आनी मागीर आमची आयडेंटिटी काबार. मागीर हिंगा रावपाचें ना. मागीर आमी म्हणटले हिंगा आनी कांय ना, थोड्यांनी तयार दवरलेली आसा आपली पोर्चुगीज पासपोर्ट, थिंगा वचोनूय कितें करतले खबर ना. तर ही कूड भावा भयणीनो सारकी उरतली जाल्यार ही कूड एक उरपाक जाय, एकवटान उरपाक जाय. तयार आसा काय आमी? काय आमी फकत तेंच म्हणटले आमकां आदीं म्हणत आयल्यात तें. फादराक कित्याक पडलां पॉलिटिक्स, थिंगा कित्याक इंटरफियर जाता, मिनिस्टरांक कित्याक तांसता, हें कित्याक करता, हेजो एजंट तेजो एजंट कित्याक जाला, हेंच म्हणपाक उत्तली, एकठांय जावपाची ना आनी हेच भाशेन काबार जावन वतली. तर जेजूची कूड भाव भयणीनो काबार जावपाक जायना. जी कोण जेजूचे कुडीन आसात ती उरतली सारकी, आनी जी कोण जेजूचे कुडींतलीं भायर आहात ती आपुणूच काबार जातली. चॉयस तुमचो, चॉयस आमचो. जरी तर उरपाक जाय जेजूचे कुडीन एक राव, गुडार्थ कुडीन एक राव. नाका रावपाक जाल्यार तो तुजो चॉयस. जाल्यार हें करपाक भाव भयणीनो आतां होच उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो एका याज्ञिकाच्या माखलेल्या हातां वरवीं. तर आमचें जण एकल्याचें दान ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी हेंच दान जेजूचें घेवन आमी सगळीं जेजूची कूड जावुया. सगळीं उबी रावुया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरूंक वेता. त्यावन पयलीं आमचो भावार्थ आमी सगळीं एक कुडीची सांदे देखून एक कुडीचे सांदे कशे आमचो भावार्थ उचारुया.
स्वतमंता देवा सोरपदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आंकवार मरेतान चलमलो पोंच काल ताणें कुस्त सोंसले ताका कुचार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचो जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी आनी पाद्रींनी परम संस्कार घडोवन हाडची पदवी भोगतीन आनी व्हडा उमेदीन संबोरमूंक आनी ह्या संबोरमणेचो फळ आपल्या मोगाच्या आनी सेवेच्या मुनियारपणांतल्यान आपले पोरजेक दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आनी राजकी पक्षांनी भारताच्या संविधानाक फावो तो मान दिवंक सगळ्या धर्माच्या भावार्थ्यांक आपलो भावार जिवंक संबोरमूंक आनी प्रचारूंक कायद्या प्रमाणे सुरक्षा फावो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मिसाचे संबोरमणेन थोडे कोश पडल्यार लेगीत आमकां सोयग मेळटा तितलेय फावटी आमी वांटो घेवंक आनी कुरपेवत जिवीत रावूंक आनी जेजूक संस्कारांत शेवूंक आनी हे वरवीं आमी आत्मीक जिवितांत तीर जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संस्कारांत जेजूक शेवूंक आनी आत्मीक गोठायंतल्यान मजबूत जावंक आमचे सामान्य दिसपटे जिवितांतल्यान आनी एकचारांतल्यान भावाती जावंक आनी आमच्या मोगाचे सेवेचे शांतीचे दयाळायेचे जिवितांतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भयणीनो, म्हज्या रेजिडेन्सा सकयल आमची कुमदादीचें ऑफिस आसा. 3 कुमदादी थंयसर आसात. आमचे चिकाली, चिकोलना आनी न्यू वाडे. खेरीत भाशेन मागुया ह्या वांगड्यां पासत जे ह्या ऑफिसान वावर करतात. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना आतां आमचे कुमदादीच्या जमनीचेर हो हल्लो चल्लेलो आसा तेन्ना हे जे मेंबर आसात आमचे कुमदादींचे, 3 कुमदादींचे, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया कसलेय प्रेशराचेर ते बली पडना जावंक तांकां आनी हेर सगळे कुमदादी आसात आमच्या आख्ख्या गोंयांत तांकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडी रोगतान तूं आमकां पोसताय. हें देणें तुवें आमकां फावो केलां देखून आमी खुशाल जावन तुजे लागीं व तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान ती तूं दयेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोने वेणार गीत घेऊया. C35 पेज नंबर 43. C35.
भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्कीच विसविचार देवाक सर्वेस्वर मारून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, घोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणेचो फोड आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकीं जावच्याक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. भाव भयणीनो, खेरीत वेळ हो. आतां हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. बरे भाशेन भक्तीपणी हे रितीन वांटो घेवया आनी आमचेंच मन, आमचें काळीज, आमची कूड ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर ह्या आल्तारार ह्या वेळार उबारुया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गुटुया. Jezu आमी उंडो खाता आनी एका शिरेनी येता. इतलेच पावटी तूं वैभवान येसो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. क्रिस्ताची कूड आमी सगलीं, वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, जाल्यार सगलीं आमी जेजूचे गुडार्थ कुडीचे सांदे एकवटान बराबर जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराची पाप काटिले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराची पाप काटिले, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या खातीर मागणें.
मोगला जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Jehovah
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. प्रार्थुया. बापा, सासणाक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून तुज्या उतरां व्हरत्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. अशें बसुया. आयज जेजूच्या पवित्र कुडी-रोगताची दोबाजीक परोब तुमकां सगल्यांक जेजूचो आशिर्वाद हांव दिता. हॅपी फिस्ट. त्याच बरोबर आयज इंटरनॅशनल फादर्स डे. सगळे बापूय जे आसात तांकां आमचो दिनवास तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी सगळे आमचे बापूय आमकां राखतात, सांबाळटात. ह्या पासत तुमकां आमी दिनवासता आसतना देवाचो आशिर्वाद तुमचेर भरपूर पडू म्हूण मागता. गॉड ब्लेस यू. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 9,395 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ. पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता, दुसरें 8 वाजता आनी दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस 9:30 वाजता. चोत्रायदोरची आमची भुरग्यांची दोतोन चालू जाल्या, सुरू जाली. आजून पासून कोण भुरगीं उरल्यांत रेजिस्ट्रेशन करिनासतना आवय बापायक उलो मारता बेगीनूच येवन तुमच्या भुरग्यांक भरती करची. बो करून क्रिजमाची भुरगीं जीं आसात, कुमन्यावाची भुरगीं जीं आसात, निमण्या वखदार जरी तर कोण येयलो जाल्यार मागीर भरती मेळची ना. जेन्ना कुमन्याव लागीं पावता, क्रिज्म लागीं पावता, म्हज्या भुरग्याक कुमन्याव जाय म्हणल्यार मागीर फाटीं घालपाक पडटलीं परतून. ह्या पासत मातशें रिस्पॉन्सिबल जावची सगल्या आवय बापायनी. आतां सुरवातेक तावन तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक हाडात, दोतोनीक धाडपाक सुरू करात. कोणाकूय आनीक संदेशकारां जावपाची खुशी आसा. दादले तश्यो बायलो, तरणाटे तशी तरणाटी. आमकां संदेशकारांची गरज आसा जाल्यार तुमकां कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार मुखार सरचें. आनीक एक पावटी उगडास करता, तुमी एक्सपर्ट्स जावपाची गरज ना. ताचें ट्रेनिंगूय तुमकां आमी फावो करतले फावती परी. ह्या पासत कोणाक तुमकां खुशी आसा तुमचो वेळ दिवपाक ह्या भुरग्यांच्या आकारणे पासत आमची दोतोन, आमची क्रिस्ती शिकोवण जी आसा ती सारकी शिकोवपाक, जाल्यार मुखार सरचें. आमच्या पातकुराक फादर पिटराक ना जाल्यार म्हाका येवन मेळचें. आयताराचें ऑब्लिगेशन इंग्लीश मीस सोनवारा दिसाक 6 वाजता आनी सांताक्रूज दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता जातलें. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे फिरगोजेन जाता दर बुधवारा आनी शुक्रारा सांजेर 7 वाजता जाता. ते भाशेन तुमी येवन हो खरो जिवो जेजू जो आमकां भेटटा ताका येवन भोजवण करूंक तुमी हो भार घेवचो. भाव भयणीनो, पावसाळो सुरू जाल्लो आसा. कितें भाशेन सगल्या शेतकामत्यांचेरूय आमी आशिर्वाद मागुया. आनी शेतान तुमकां कोणाकूय काम करपाक येवपाक खुशी आसा जाल्यार आमचे CYFCचें शेत आसा तातूंत तुमच्यान येवपाक जाता. तुमकां आमंत्रण दिलां. तशेंच ह्या वर्साक आमच्या गांवांत आमी कम्युनिटी फार्मींग सुरू केलां. ह्या पासत सगळे आमचे शेतकामचे, आमचे गांवचे शेतकामती आसात तांकां तुमचो आदार सहकार जाता ते भाशेन तुमी दिवचो आनी तांचे बरोबर वावर करूनय हे मातयेचो आनी हे जमनीचो तुमी थाव घेवचो म्हूण तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. आमच्या तरणाट्यांनी घडून हाडलेलें झाड रोय जिवीत फुलय हें 4थें वरस. कितें भाशेन तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. हे पावटीक आमच्या तरणाट्यांनी 950 झाडां हाडलेलीं आसा. 950 प्लांट्स. ती सगळीं आमच्या गांवांत रोवपाक. आमच्या ग्रुप्स जे आसात, कम्युनिटी ग्रुप्स आसात, ताचेर गुगल फॉर्म्स धाडलेलीं आसा रेजिस्टर करपाक.
सुमार 25 तरेचीं झाडां आसात. तुमकां खंयचें झाड जाय आनी त्या झाडाची कितले प्रती जाय तें थंयसर तुमी मार्क करपाक जाय. आनी त्याच बरोबर तुमी हीं झाडां आनी कोणाक व्हरून विकची नात हेंय सांगपाक जाय. म्हणटच हें रेजिस्टर केल्या उपरांत तुमकां आपयतल्यात तुमचीं झाडां तुमी इगर्जेंतावन येवन व्हरचीं. हीं झाडां आमचे चिखलेचे जे रेजिडेंट्स आसात, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय जावं, तांणी सगल्यांनी घेवपाक जातात आनी आमच्या ह्या तरणाट्यां बरोबर तुमी हो बरो वावर करूं येता. आमची तरणाटीं ह्या पावटीक सांजांव घडोवन हाडटात. सांजुआंव केन्ना आसा? केन्ना? 23rd वर्साच्या वर्साक 24 तारखेर सांजावांची परब येता. ह्या वर्साक 24 तारखेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. आनी ह्या पासत सांजांव आमी 24 तारखेर मनयनात पूण 23 तारखेर मनयतात आख्खे पवित्र सभेन. जाल्यार हाची मातशें तुमी चोत्राय धरची. 24 तारखेर सेलेब्रेशन्स नात. खंयचींय कॉमर्शियल सेलेब्रेशन्स 24 तारखेर दवरल्यांत जाल्यार ती सांजावांची न्हू, ती तांची कॉमर्शियल सेलेब्रेशन. तुमी थंयसर वचपाक सोदता जाल्यार म्हज्यान तुमकां आडावपाक जायना, ती तुमची खुशी. पूण सांजावांची जरी तर सेलेब्रेशन करतात तें ह्या वर्साक 23 तारखेर आयलां. उगडास करता सगल्यांक. तर आमच्या तरणाट्यांनी आमकां सगल्यांक सयेक दिवचे पासत सकाळचें परबेचें मीस जातलें 7 वाजता आनीक सांजेचो कार्यक्रम सुरू जातलो 2:30 वाजता. जाय तो कार्यक्रम आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेलो आसा. तुमी येवन तातूंत भाग घेवचो. ट्रेडिशनल तशेंच आतांचें मॉडर्न दोनूय भाशेचें तांणी घडोवन हाडलेलें आसा. आनी ट्रेडिशनल म्हणटा तेन्ना आमची सगलीं जीं काजार जाल्लीं आसात गेल्ल्या 1 वर्साक तांकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. आमचे फिरगोजेचीं जीं चेडवां दुसऱ्या गांवांनी काजार जाल्लीं आसात, जावयांचें फेस्त म्हणटच तुमी सासपाय सासमाय आसात तांणी तुमच्या जावयांक इन्विटेशन धाडचें आनी आमच्याय नांवान धाडचें. 23 तारखेर व्हंकलेक घे आनी यो फेस्ताक 23 तारखेर. येता आसतना ओजेंय हाड म्हूण सांगात. आनी तशेंच आमचे पूत जे आसात ते दुसऱ्या गांवांनी जावंय जाल्ले आसा. जरी तर तुमकां इन्विटेशन आसा दुसऱ्या गांवचें जाल्यार तुमी वेचें, थंयसर वेचें. हिंगा आमी तुमकां बांदून दवरिना. पूण जरी तर तुमच्या मावड्या कसलेंच असलें फंक्शन ना जाल्यार तुमी हिंगाच रावचें. आमचे सुनो आनी आमचे पूत आसात तांणी ह्या सुवाळ्यान वांटो घेवपाक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. त्याच बरोबर आमची तरणाटीं नवीं भुरगीं जीं आसात ह्या गेल्ल्या आख्ख्या वर्सान जाणी बावतिजम घेतलेलो आसा तांकांय सगल्यांक तांचोय सत्कार करतात. तांकांय आमंत्रण आसा. म्हणटच ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी चोत्राय धरची आनी 23 तारखेर तुमी येवचें. तशेंच समुदायांनी वांटून घातलेले जबाबदारी आसात त्यो ग्रुपाचेर घातलेल्यो आसात आनी PPCच्या वांगड्यांक कळयल्ले आसात. त्या प्रमाणे तुमी तुमचो सहकार दिवचो. आनी दुबाविरीत हें सगळें करपाक बरे भाशेन मांडून हाडपाक खर्च जायतो जातलो आमच्या तरणाट्यांक. तुमचे लागीं घडये ते एपील घेवन येतले. सांगपाक लायलां आयज निमाणो दीस तांचो एपील घेवन येवपाचो आनी त्या उपरांत तांकां पोस्टर करपाक जाय. जे डोनर्स आसात तांचीं नांवां वा तांचे बिझनस थंयसर घालपाक जाय. ह्या पासत आयज निमाणो दीस म्हणला. तुमकां कोणाक खुशी आसा ह्या तरणाट्यांक आदार करूंक तांणी मातशें मुखार येवचें आनी तांकां हो सहकार दुडवांचोय आदार तुमी दिवचो. आमच्या वेदी सेवकांची जमात दर आयतारा सांजेर 5 वाजता जाता. तुमचीं भुरगीं जरी तर आजून पासून वेदी सेवकां जावपाक धाडूंक ना जाल्यार तुमी तांकांय धाडची म्हूण आमची तुमकां विनंती. आमचे जमातीन जायत्यो वस्तू भुरगीं आमची शिकतात आनी वेदीची सेवा करपाक तयार जातात. तर तुमच्या भुरग्यांक ही वेदीची सेवा करपाक तुमी पाठोवची. पंचायतीची कळवणी. इंटरनॅशनल योगा डे 21 तारखेर जावपाचो आसा. हे बाबतीन पंचायतीन 9:30 वाजता 21 तारखेर हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. योगा करपाचो तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Comunidade of Chicolna कळोवंक लायता. It is hereby informed that an extraordinary meeting of the general body of Comunidade of Chicolna is hereby convened on 26th June, Sunday, 10:30 a.m. at usual meeting place.
म्हणटच सगळे जे कंपोनंट्स आसात, शेअर होल्डर्स आसात, तांणी भाग घेवचो आनी भोव करून ही जी डिसिजन्स ह्या दिसांनी जावपाची आसात, हांव नको अजेंडा कितें तो म्हाका खबर ना, हे जमातीचो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग म्हणलेली आसा, पूण जे कोण आसात तांणी भाग घेवचो आनी कुमदादीन जे निर्णय घेवपाक जाय, भोव करून आमची जमीन सांबाळपाक, विकपाक न्हू, भायल्यांक विकपाक वो सरकाराक विकून दिवपाक न्हय, पूण आमचे पासत, लोकां पासत, गोंयकारां पासत सांबाळपाक हे निर्णय घेवपाचे आसात. ते घेवपाक आमच्या कुमदादींच्यो ह्यो कमिटीज आसात, तांकां तुमी सगल्यांनी तुमचो सहकार दिवचो, सांगात दिवचो आनी जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करून उडोवपाक तुमी तुमचे निर्णय घेवचे. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वाडूंकार. शेवटाक गीत घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16. Misaci petata sobri, Krista shanti karazonia, soli kurba amche devi, deva karga atna diuya, deva karga atna diuya, soli cheona ruktan mali, dunia deva atna diuya, binwasnechi bedu sopli, binwasnechi zaroshikya, binwasnechi zaroshikya.